बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. स्तोत्र 23 बोळी सो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकान. ह्या जेजूच्या सिसांनी घेतलोल्या विचाराक स्वर्गा राज्यांत सगल्या वोन व्हड कोण. साताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां जबाब मेळटा. तांणी आपलो वावर फुडें व्हरतना देव बापाचेर सगलो विस्वास दवरून आपलेंच समर्पण ताका केलें. तेंच करूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. विशय. ल्हान भुरग्यां पोरी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगल्या वोन व्हड. सुटकेच्या पुस्तकांत आवेसवोर 3 वळी 6 त्या फुडें मुडलें. हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जॅकोबाचो देव. तेन्ना मोजेसान आपलें मुखामळ धापलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. सोमया जेजू, तूं ह्या वेळार आमचें मोदें आसाय देखून आमी सोतमानतांव आनी खुशाल जातांव. एक दीस शिसांनी जेजूची येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्या वोन व्हड कोण. पूण आमी तुजे लागीं मागचे आदींच तुवें आमची गरज वळखून तूं आमचें मोदें रावताय आनी आमकां कोण पोरी आमी जावचें तें तूं आमकां शिकयताय. ह्या वेळार तुजें आसणें आमी अणभवतांव. तुका ह्या वेळार आमचे लागीं दिवूंक कांयच ना. ह्या वेळार आमचें जिवीत घेवन तुजे मुखार सोरपट पडून आमची भेट तुका करतां. आनी आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करतां.
नमस्काराक गीत घेऊया. R31. Sakramentan Raulolia Mogacha Jesu Sakramentan Raulolia Amen.
वेगी उबार सांबार गोटाईन तुझे. लुकाच्या शुभ वर्तमानात 15 वळी 7. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलोलो न्हया न्हय प्रमाणीक मनशां आसतीत, तर ताचे पासत स्वर्गार येदो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत ल्हानविकायेचें आनी खालतीकायेचें जावचे बदलीक व्हडपणाचें आनी गर्वान भरलोलें जालां. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ज्यो ल्हान ल्हान जबाबदारी आसतात, ल्हान ल्हान कायदे आसतात, तांकां मोल दिवचे सुवातेर आमी ताची बेपरवा केल्या. कसलेय आमच्या जिविताचो बेस जावं तुज्या मिसावाचो हुस्को हांवें काडूंक ना आनी तुज्या मिसाच्या बागेली जावूंक ना. पवित्र सभेचे समाजीक कार्यांक येवूंक ना. आमकां बोगोस म्हूण मागता. बोगसण्याचें गीत घेवुया. I3. देवासलो हांव पयस गेला, आतां तरी लागीं सरता. पातकां वाटो जायत्यो चल्ला, आतां तरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तरी वळखून घेता. भाव भयणाचेर पातो केला, आतां तरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातक हांवें केला, बोगोस म्हूण हांव
तुळशी कागलून सकता आणि पातळ हांव करचो ना. जेजून म्हणलें, म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ल्हान भुरग्या पोरी ल्हान कोरीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. जेजू आमकां जायते पावट सोबात देण्यांनी आमकां बोल्ल्यात. आमच्या मोगा पासत जेजून जायतें केलां, पूण कितले पावट आमी जेजूक आर्गां दिल्यात, कितले पावट आमी जेजूक दिनवाशी जाल्यात. ह्या वेळार आमच्या जिवितांत जेजून केल्लीं सगलीं बरेपणां मोतीन हाड आनी एक ल्हानशें खासगी मागणें कोर आनी जेजूक दिनवाशी जा. स्तोत्र 7 वळी सोतरा. प्रमाणीकपणाक लागून हांव सर्वेस्पराक दिनवासता. भोव त्या देवाच्या नांवाची हांव स्तुती करतां. त्या देवाक गायनांतल्यान आमी स्तुती करुया. गीत गावुया, आर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. स्तुती तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. आर्गां तुका, स्तुती तुका, आर्गां
तुमो जेसो जेजू तुमो जीवन हालेलुया जेजू तुमो जेसो जेजू तुमो जीवन आर्गा तुका स्तुति तुका आर्गा तुका स्तुति तुका. व्हड जावंक सोदताले ते आपल्या शिसांक जेजू एका धाकटुल्या भुरग्याची देख दिवन ल्हानविकायेची शिकवण दिता. चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. मातेवाचें शिवोत्तमान आवेसवर 18 वोडी 1 ते 5. एकदा शिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाले शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. जेजूच्या शिसा भाशेन आमच्या मनांत जायते फावटी प्रश्न उप्रासतात. आमचे मोदें कोण व्हड? घोव बायले मोदें, भावा भयणी मोदें, इस्कॉलाचे क्लासींत, कॉलेजींत, वावरा जाग्यार वो जोम्यांत आसतना आमच्या मनांत हो प्रश्न उप्रासता. आमचे मोदें कोण व्हड? व्हड जावंक आमी जायते फावटी फोटिंगपणां केल्यांत, ओनीत आदारल्या, कुर्नाटकाय आनी दुस्मानकाय केल्या. ह्या पासत आयचो विशय आमकां विचार घालता. स्वर्गा राज्यांत सगल्या वन व्हड कोण? एका भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगल्या वन व्हड. ह्या विशयाचेर
नियाळ करून आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांत भितर सरून जबाब सोदूंक जाय. इजायासाच्या पुस्तका वेले वाचप आमकां अशें मेळटा. आवय पोरीक करता आनी उतरां पोरगोडटा. बुजवण दितली तिची ओड्डी चिवूंक तुमी दादोशी जायात. आनी तिचें बोल्लोलें ओड्ड्यांतलें पिवोन पिवोन खुशी जायात. देव कसो आमचो मोग करता तें ह्या वळींत इजायास प्रवादी दाखयता. आवयच्या दुदावून ह्या संवसारांत दुसरें कसलेंच खाण ना. जे मनशाक जिवीत दिता देव दिता जाल्यार भरपूर दिता म्हूण ही वळ सांगता. आनी हे सगलें देव दिता तें घेवन मनीस सूख संतोश भोगलोलो देवाक जाय. जेजूचे शीस ताचे लागीं घरांत भितर सरतच एक प्रश्न घालतात. स्वर्गा राज्यांत सगल्या वोन व्हड कोण? मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत घरांत पावचे आदीं वाटेर आसतना जेजूचे शिसा मोदें कोण व्हडलो ह्या विशया विशीं वाद विवाद जालोलो आमकां मेळटा. ह्या विशया विशीं जेजूच्या शिसा मोदें जाता ते पयले फावट न्हय. एकदां जॅकॉब आनी इसाव हे दोनूय भाव आपले आवयक घेवन जेजू लागीं आपणाक ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक जागो दिवंक मागूंक आयलेले. आनी हेर 10 जाण ताचेर तिडले कित्याक ताचोय दोळो त्या जाग्याचेर आसलोलो. शीस घडये जेजू तांचे मोडें थोडेच नांव घेवन ते व्हडले म्हूण सांगतलो म्हूण रावताले. पूण एका ल्हान भुरग्याक ताचे फुडें दवरून तांकां एका भुरग्याची देख दिता. जेजू तांकां एका भुरग्या भाशेन ल्हान खालती नवे वस्तू शिकोवंक उक्त्या मोनाचे जावंक उलो करता. जेजूचे नदरेन व्हड जावप म्हणल्यार संवसारी नदरे परस वेगळे जावन आसा. कित्याक संवसारी गिरेस्तायक पदवी जोडटी आसलोल्यांक खूब शिकवण आनी मानां मेळोवन घेतलोल्यांक फामाद जाल्ल्यांक व्हड म्हूण लेखतात. जेजू फुडें म्हणटा, एका धाकटुल्याक कोण म्हजे नांवीन घेता जाल्यार तो म्हाकाच घेता. ह्या पासत समाजाच्या देगार आसलोल्याचो आमी मोग करता.
सेवा करता ही आमची कोरनी जेजूक पावता म्हूण उडगास दवरुया. गीत गावुया. B1. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जालो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजे उतर कुरपे जरो. तुजे कुशीक काळीज वळटाव, तुज्या कायद्याक ध्यान मोल लायताव. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोरपोर जालो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. मातेवाचें शिववर्तमानांत 5 वोडी 40 आनी 4. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीट दितोल्या पासत मागात. असल्याच मनान आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता तुका. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपूण पयले सुवातेर जेजूचो नीज मोग करूंक आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या वांगड्यांक असलोच मोग करूंक शिकूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो न्हय, पूण सगल्याच्या बऱ्याक आनी तोखतास तसलो उदरगती खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमी सगळ्यांनी जेजूक खूद आमचे भितर वावरूंक संदी दिवंक, समाजीक आनी हुस्क्यान जिवंक आनी समाजाच्या प्रस्नांत मिसळ जावंक देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. स्वर्गा राज्यांत सगल्या वनवड आमच्या भुरग्यांनी घोराब्यांत, समाजांत आनी इस्कॉलांत आपल्या जिवीत ल्हान वस्तूंक, ल्हान जबाबदाऱ्यांक तशेंच ल्हान मनशांक मोत दिवन देवा राज्यांत व्हड जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे
जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिला, जो आमकां एका भुरग्या पोरी जावं देवाक बाप म्हूण उलो मारूंक आमकां शिकयता. तर देवाक बाप म्हूण उलो करून जेजून शिकयलोलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणलेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.